बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. बावमळीनो सगल्यांक तुमकां माय मोगाची येवकार सकाळच्या दिसाक ह्या पावसांतल्यानूय आमी वेळ काडून ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लीं आसतना जुआंव आनी मारिया वियेग सांजे पासत मागुया सर्गीच्या बापान तांकां आपली शांतींत आपले विसवांत घेवन. तशेंच मागुया आज आपलो पयलो वाडदीस समरमता आमचे भयण धाकटले बेबी क्लोई वियेगस, तिका देवान किरीत आशिर्वादान भरून जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडूंक मागतना कॅली फेर्नांदीस होय आपलो वाडदीस समरमता, ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद सर्वय देणी मागुया. आनी आमी सांत वांटो घेवन आमी घरा वयता आसतना अदीक सर्गीच्या वस्तूंचेर आमी आमचे दोळे दवरूंक जेजू आमकां आपयता. क्वेरिते प्रिमम रेन्यूम देई, देवाचें राज पयलें सोदात, देवाच्या राजा खातीर आमी जियोंक आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्य सदांच संकवार मारीत सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. फाल्यां आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब कॉर्पूस क्रिस्ती परब समरमता. जेजू आमकां आपले जेवणांत पुजता, जेजू आमकां सांगात कोत्ता वाटसुऱ्यांचो सांगाती आनी आमचे मदीं दीस रात आमचे ताबेर्नकलांत तिकाण करून आसा. वाटसुऱ्यांक
बुजोवन गोठार बोल दिवं. ताचो सदांच सांगात जोडूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. पिडींत आसलेल्यांक भलायकी, हॉस्पिटलांनी संस्थेल्यांक बळ आनी बुजवण, जाणट्यांक धीर आनी आदार त्याच जेजू लागीं मागुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तूंच आमचो बोरवंसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं असो की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूंक नजो. सगले काळजान आनी सगले कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक आनी सदांच तुजे वाटेर आमी चलूंक आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. जेहोयादाच्या मरना उपरांत जुदाचे अधिकारी राजाक नमस्कार करूंक आयले आनी ते कितें सांगूंक सोदताले तें राजान आयकलें. पवित्र मन दवरलेल्या रुखांची आनी हेरां कुड्या देवांची पुजा करूंक जुदेवांनी सर्वेस्पराच्या आपल्या पुर्वजांच्या देवाक मंदिराक पाट केली. ताच्या गुन्यांवाक लागून जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर देवाचो किंव पेटलो. तांकां परतून आपणाची हाडूंक सर्वेस्परान तांचेशी प्रवाद्यांक पाठयले. पूण जेन्ना हांणी देवाचो संदेश तांकां पुरगूट केलो तेन्ना तांणी आपले कान बेरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जकार्यासाचेर जोदाच्या यत्निकाच्या पुताचेर देंवलो. पुरचे मुखार उबो रावून ताणें म्हणलें, देव अशें सांगता, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा मोडून तुमकां कसलो आदाव मेळ्ळो? तुमी सर्वेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडल्यांत. तेन्ना तीं ताचेर कोलपलीं आनी राजाच्या हुकुमा प्रमाणे सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान तांणी ताका फातरायलो. जेहोयादान जकार्याच्या बापायन ताचेर तांय पोळेपण दाखयलें तें विसरून जोहाज राजान जेहोयादाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मरतना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सर्वेस्पर पळयता आनी तो सूद घेतलो. एक वरस सोरतूच आर्मेनियाच्या लश्करान जोसाचेर झूज मारलें. तांणी जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर दाड घाल्ली आनी पोरचेच्या सगल्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले आनी ताच्यो लुटीचो माल दमास्काच्या राजाक धाडलो. जरूय आर्मेनियांनी फौज थोड्याच शिपायांक घेवन आयली, तरूय सर्वेस्परान एके व्हडले फौजेक तांचे आधीन केली, कित्याक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलेलो. आनी अशें आर्मेनियांनी लोकांक जेहोसाक फावो ती कास लायली. ताका बरोच घायल करून ते ताचे सोशिले कडचल्ले तेन्ना जेहोयादा यज्ञिकाच्या पुताचो खून केलो देखून ताचे सेवक ताचेर कोलपले आनी ताचेच खातीर ताणें ताका जिवेशी मारलो. असो तो मेलो आनी ताणें ताका दाविदाच्या शारांत मातयेक लायलो. पूण राजाच्या समाधानी ताका पुरूंक ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो. म्हणुया, सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोपयतलो. हांवें इश्टापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो.
सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केलोलो करार गोड करतो तोपतलो. ताची सोसूत हांव नित्यकालीन सांबाळटलो. स्वर्ग आसोसोर ताचें शिवासन उरतलें. जापाक सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. ताचे पूत चोर म्हजे सुमतीची बोपेरपा करतीत आनी म्हज्या कायद्यांची चाल जोर ती सोडीत. म्हजे हुकूम जोर ते मोडून उडयतीत आनी म्हज्यो आज्ञा ना सांबाळटीत. तांच्या गुन्यांवांक तोंको घेवन कास लायतलो आनी तांच्या पातकांक लागून ताचेर जर्मोण मारतलो. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो पाटी काडचो ना आनी म्हज्या उतराक सदांच विस्वाशी रावतलो. जापाक सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें त्या विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्याहून अदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचें आवक आतभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमन पातशाय लेगून सगळे आपले दोबाज्यान तांतले एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां न्हेटोवचो ना उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, वो कितें न्हेसतलें हांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असले सगळ्याचे वासपूस करतात. ओन भावार्थी, तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसाची विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. ते दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमकां प्रत्येक जाणांक गरजो आसात. ऑल मेन हॅव देअर नीड गरजेच्यो वस्तू. त्यो लिमिटेड थोड्यो, पूण मनशाची आस्त चड. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. आनीक आमकां जाय दिसता. काल शुभ वर्तमानान तुमी आयकल्ले जेजू म्हणटा तेवे सर्गीच्या राजाक एकठांय करात. संवसारांत न्हय, संवसारांत साणूस लागता, कीड लागता, चोर येवन फोडटात. सर्गीच्या राजाक तेवे एकठांय करात. आज आमकां पोत्तून जेजू उगडास करता. कितें उगडास करता बाबा भयणीनो? मनशाचे उस्के कितले. And inordinate worries. Worry is a big killer today. One of the biggest killer जावन आसा. आमचे उस्के कितले म्हूण उस्के आमकां. देखून जेजू म्हणटा कितें खातले हांव, कितें जेयतले हांव, कितें पियेतले हांव, हाचो हुस्को काडून मनीस मरूंक पावता. आमच्या जिवितांत थोडे इसेन्शियल्स आसात आनी एक्सिडेंटल्स म्हूण आसात. इसेन्शियल्स म्हणटा ते कितें? आज जेजू म्हणटा इसेन्शियल्स कितें? देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदात आनी हेर सगळें तुमकां मेळटलें. एक्सिडेंटल्स कितें? आमी कितें खातले हांव, कितें जेवतले हांव, खंय रावतले हांव, ह्यो वस्तू भाव भयणीनो आमकां हुस्क्यांनी देवाचेर पातयो आनी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक आदार दिनात. इनऑर्डिनेट वारीज. तिसरे सुवातेर आमचे सोबे आसात टेम्पररी थिंग्स एंड परमनंट थिंग्स. टेम्पररी थिंग्स काबार जातात, परमनंट काबार जायना. आमी जेजू म्हणटा परमनंट रियालिटीज तांचे फाटीं वचूंक जाय, नॉट टेम्पररी. आमी मनीस असो आमी टेम्पररी वस्तू फाटल्यान वता. जेजू काय बरो फुड्यान देख घालता. सुकणीं कोळे भरिनात, लुयनात, रोयनात, कांय करिनात, तरी देव तांकां पोसता. एक तरी सुकणें बुकेन पडून काला पडून मेला म्हूण कोणेंच आयकूंक ना. देव तांकां पोसता. आतां पावस पडटा तांकां आपले गुंडेर आसात. थोडो गूण भिजली तरी तांकां सावडी मेळटा. शेतांतलें तोंड काय बरे भाशेन देव न्हेटयता. टेम्पररी रियालिटीज त्यो. आज आसा फुल्ले बावन ना जाता. आमी मागीर उज्यांत उडयता, खबर जाता. परमनंट रियालिटीज आसात. जेजू म्हणटा कितें तें? क्वेरिते रेन्यूम प्रिमूम रेन्यूम देई, क्वेरिते प्रिमूम रेन्यूम देई. म्हणजे कितें? देवाचें राज पयलें सोदात. Seek ye first the kingdom of God, which is a permanent reality. चेंज जायना. जेवणाचे हॅबिट्स चेंज जातात, न्हेसणां चेंज जातात, तरेतरेची न्हेसणां आमी न्हेसता. परमनंट रियालिटीज डोंट चेंज. जेजू म्हणटा देवाचें राज पयलें सोदात, ताचें प्रमाणीकपण सोदात आनी हे सगळें तो तुमकां दितलो. कित्याक तो आमचो पाय, तो आमचो बाप. तोच आमच्यो गरजो त्या त्या वेळार पुर्त्यो करता. कोविड-19 सुरू जालें तेन्ना जायतो लोक कितले त्रासांनी पडलो. सगळीं शॉप्स बंद जालीं, कितेंच मेळो नासलें. पूण तरी आसतना भाव भयणीनो
देवान आमची काळजी घेतली. कोणाक कोणाक आंज बोडव्या कशे पाठवले, कोणा लागीं सुबेज हातांनी मांडून दुसऱ्याक दिलें. ह्या परिस्थितीन पुरान कोणूच भुकेन मरूंक ना. देव आमची निगा घेता. आयज घरा वयता आसतना मनान धरुया, wants are unlimited. Let us not go after wants. Let us not go after accidentals. Let us not go after temporary things. देव आमच्यो गरजो भागयता. देव आमकां आमचे ते वेळार आमकां जेवण दिता, न्हेसोवन दिता, आनी देव आमकां आपले स्वर्गाचे राज्याची वाट दाखयता. हे स्वर्गीचे वाटेर आमची पावलां घालूंक तेच जेजू लागीं हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. बेटोने वेळार गायन गावया. C38 तुकाच बापा, पेज 44. C38 पेज 44. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदां आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी तेचें मरण समरमता. जिव्या बाबरतान तेचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरबशान ताचे मोहिमेंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले तुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तुजे दुनियानी तेसपरी जेवण जातूस आनी कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराची रगत पातकेंचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया जिसमें Lord Jesu जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा किपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकरां जिवांनी तुजी काकूत कर तांकां संवसारांतली तुवें आपूण वेली बावतिजमांतल्यान जेजू बाराबोती मेली तशेंच ताचे बाराबोती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासूचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सुरवात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरसान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुद्दांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल आनी तुवें कशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दिवया
देवाचे देवाचे शिले शिले संसाराचे पाप काढले आमची कबूल कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कबूल कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. अस्तु जेजू आमकां उसके विणी जियोंक आपयता. बाप आमकां सगळें वांट्टा, सगळें उदारपणान दिता, ताचेर विस्वास दवरून जियोंक स्वर्गीचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटून घेतिली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पेज 71. D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गुण्यान. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरड्यान. जिविताच्या उक्त्या मार्गान जेजू आमचे Uktya marga
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाप्पा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुणा. हेच जेवणा वरवीं दिसान दीस तुजेरूच विश्वास दवरून आमी जियो आनी स्वर्गीच्या राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक आमकां एकेकल्याक तुज्या आत्म्याचो उजवाड दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां दोबाजो जेजूची कुडी रक्ताची परब कॉर्पूस क्रिस्ती. जेजू आमच्या बरोबर सदांच रावंक सोदतालो, देखूनच हो परम संस्कार ताणें आमकां दिला. आमचे वाटेचें जेवण आमकां घोटाय. फाल्यां खेरीत भाशेन आमी मागुया. एकाच उंड्यांत आमी वांटो घेता, एकेच कालसींत आमी वांटो घेता. आमचो सगळ्यांचो एकसार दिसान दीस वाडो. क्लोई आमची सुपुल्ली भयण आज आपलो पयलो वाडदीस संभ्रमता. तिका तिच्या आवय बापायन खेरीत आमचे आशिर्वाद आनी हें भुरगें जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडूंक तिचे पासत मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया. F15 मोसो पाटलाव करूंक पेज 92. F15 पेज 92. मोसो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुडी सुभा सोये मोचे पाटल्या, तुजो कुडी सुभा सोये मोचे पाटल्या. आपणाच्या जिवाचो सोमुलीस मोगोता, आपलो जीव कोरानी तो सासनाक होगडायता. आपलो जीव कोरानी तो सासनाक होगडायता. मोसो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्या, तुजो